लुकाचे सुवार्तेंतल्या 10व्या अध्यायांतली वपार बऱ्या समार्यागाराचे वपार म्हणून सर्वांकी परिचित. हे वपारींत समार्यागार मात्र नाही, हेर पात्रधारी आसात आणि हेर विषयी आसात. जेजूचे वपारीचे अंत्य वा शेवट एकच म्हणचे वा एक वपारींत एकच शेवट आसा म्हूण सांगचे चूक जायत. कित्याक जेजूची वपार एक उक्ते अंत्य वा शेवट वा संदेश आटापता. बऱ्या समार्यागाराची वपार खोट्या याजकाची वा खोट्या लेवीची वपार म्हण येतगी. ती सोरांच्या हातांत सांपडल्ल्याची वपार म्हण येतगी. ती पेल्या मोगाची वपार मात्र गी वा देवा मोगाची. हिका सासनिक जिविताची वपार कोण पेलो म्हूण सांगची वपार तशेंच करूंक पयली वपार अशें आपोव येतगी. चोरांच्या हातान सांपडलो मनीस चोर, याजक, लेवीत, समार्यागार सक्कडी एकेच वाटेन म्हणजे जेरुजालेम जेरिको हे वाटेन चमकतात. देखून हिका वाटसुऱ्यांची वपार म्हण येतगी. जेजूचे वपारीचो भर्म आनी परिणाम इतलो गी ती वपार धरून दवरूंक जायना. ती वपार सर्व परिदी उतरता. सासनिक जिविताक पावच्याक जायती मोलादीक सुत्रां ही वपार आटापता. समार्यागारान केल्ली करणी केवल एक सेवा म्हूण वलावन सेवा करतलो पेलो म्हणून वगे रावयेतगी. कांयच नेनासलेल्या एका परक्याचे गणने कर्ण ताची जात कात मत धर्म वेळगडी लेखी नासता. सर्वांनी सांडलेल्या ताका आपणाचोच म्हूण लेखून आपले जाणवार आनी साहेत आनी बरेपण ताचे खातीर वापरन आपलो वेळ ताका दिवन ताची जतन घेवन फुडेंय ताचे विशीं बिरमोतीचो दोळो दवरून चिंतूंक सयत असाध्य जाल्लें केल्ल्याक आमी कितें म्हणो. देवा मोगाक घडना तशें पेल्या मोगाकी घडना म्हणो. सर्व रितीच्यो गडी आनी मेरो उतरतलो पेलो म्हणो. आमकां तशेंच करूंक प्रेरण मात्र मेळो. शुभ वार्ता.